क्रिस्त थंय मोगाळ बाबा भयणीनो, हे वर्स मागण्याचे वर्स म्हणून बाबा फ्रांसिसान अधिकृत रितीन प्रगट केला. मागणे म्हळ्यार कितें? मागणे मनशाक देवा कडेन संबंध दवरूंक आसचे एक साधन, संबंध दवरचे एक फातेर जावन आसा. मागणे मनशाक देवा सरशी येवंक, ताचे लागीं उलोवंक, ताची आज्ञा आनी खुशी जाणा जावंक आनी ताच्यो गरजो विनवण्यो देवाक उबारूंक उपकार पडटा. अशें करूंक साबार तरांची मागण्या विधानां आसात. ही मागण्या विधानां देवा लागीं संबंध जोडूंक, ताचो अनुभव जोडूंक, ताचो अनुभव आदारूंक आमकां आदार दिता. ताचो अनुभव बगूंक आदार दिवच्या बदलाक हेरांक हांवें मागणें करता म्हणून दाखोवंक वा मागणें करचें केवल विधान जावन उरल्यार ताका अर्थ ना. हांव मागणें करता म्हणून केवल तें विधान दाखयल्यार ताका अर्थ ना. जेजू म्हणटा, तुमी मागता आसतना अनपावर्थ बरी तुमी मागा नाकात. कापट्या सारकी तुमी जायनाकात. जायते बडबड नाकात आनी यातेस्त म्हणमण नाकात. कित्याक तें निरपळ तुमी मागतना कुडा भितर रेग, दार दांप आनी थंय कुपीत आसा त्या बापा लागीं माग. आनी तुवें उठान केल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. बाप तुका बरो प्रतिफळ दितलो. त्या देखून मोगाचें तुमी मागता आसतना कितें करूंक जाय? तुमी मागता आसतना कुडा भितर वचून तुमी मागोवंक जाय. मागणें सर्वेस्पराची महिमा वळखूंक, ताची स्तुती करूंक एक वाट जावन आसा. ताका ओगलाप दिवंक, ताका आराधन करूंक, ताची स्तुती करूंक आमकां अवकाश आसा. सांव जुवो क्रिजोस्तांव म्हणटा, मागण्याक सरी जाल्लें दुसरें खंयचेंच ना. असाध्य आसलें तें साध्य करता. निरंतरी स्थिरसेन मागतल्यांक, तामण आसतना देवाक उलो करतल्यांक पाताक आदारूंक आसा. आमकां कितें जाय? बसले कडेन आमकां मेळना. ताचे खातीर आमी साहस करीचे. ताचे खातीर आमी कश्ट काडूंक आसात. आमची सकत कौशल्या, आमचो वावर कुशीन म्हळ्यार जेजूचे कुशीन आमी केंद्रीकरीत करूंक जाय. जेजू कुशीन आमची मनां आमची केंद्रीकरीत करूंक जाय. तेन्ना आमी येवजिल्लें सुफळ जाता आनी आशिल्लें मेळटा. जेजू म्हणटा अपुरबायेन, म्हाका तुमी घेतल्यात, सदां तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. मातेव सुवांजेल अध्याय 7 वाक्य 7. मागल्यांक मेळटलें, सोदतल्यांक मेळटलें आनी पडयल्यांक उक्तें जातलें. जर तर एक भुरगें आपल्या बापाय लागीं विचारता तर बापाय एक मोगाची वस्तू ताका दिता तर आमचो रसुल्लो देव आमकां कितें दिना जायत? बऱ्यांतलें बरें तो खंडीत जावन दिता. त्या देखून आमी मागणें करूंक जाय. कसलोय निर्धार घेता आसतना, योजना फाटल्यान आसता आसतना
आमी देवाचो आदार आमी मागोवंक जाय. देवाचो आशिर्वाद आमी मागोवंक जाय. कसलेंय काम प्रारंभ करता आसतना आमी पयलें देवा कडेन आमी मागोवंक जाय. आमचे संगी आसल्यार सगळें बरें जातलें. देवाच्या आशिर्वादा विने कितेंच करूंक सादिना. दुसऱ्यान त्या योजने फाटल्यान सोदना करीचे, कित्याक तें मोलादीक आनी खंडीत तें मेळटलें. मागल्यार तें मेळटलें. तिसऱ्यान बडयचें, म्हणजे सगळें सत्तेन साधन करीचे. आनी अशें करच्यात जैत आमकां लाभतलें. त्या देखून जेजू बापूय म्हणटा, मागा तुमी घेतल्यात, मागतना तुमकां मेळटलें, सोदा ते फाटल्यान तुमी वचा आनी तुमकां मेळटलें. बडया, बडया, सगळें सत्तेन साधन करा आनी थंयसर उक्तें जातलें. मोगचेनो, आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक कितें बरें कितें वायट म्हणून जाणा आसात आनी त्या प्रमाणे तीं करतात. आमचो सर्गीचो बाप ताचे कडेन कितेंच वायट ना तर तो आपल्या भुरग्यांची जतन घेनासतना रावत. सदांच आमी भरवोसो दवरूंक जाय. सदांच आमी देवा थंय पुरतो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. भरवोसोन आमी मागोवंक जाय. तोवर आमच्या जिवितांत खरी बेसांवां आसतलीं. आमच्या जिवितांत खरी आशिर्वादां आमचे थंय वतलीं. जर तर आमी बऱ्या रितीन आमी मागता तर देव आमचे वयर आशिर्वाद घालता. देव आमकां राखता. देव आमकां सांबाळटा. सांत पावलो म्हणटा, कळनासतना तुमी मागणें करा. देवाचीच तुमी स्तुती करा. देवाक होगोळसिया म्हणटा सांत पावलो. आमी सर मागणें करता पूण बेगीनच आमी तोकोन वेता. आमची सोंसणीकाय सोंपता आनी आमी मागणें करचें रावयता. कळनासतना केल्लें तें मागणें खंडीत फळ दिता. म्हणून जेजू आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी तो आमकां शिकयता. नितीत कर्ताच्या ओपारींत आमी पळयता जेजू म्हणटा, कळनासतना तुमी मागणें करा. एक स्त्री नीत मेळोंक एका राय सश्टीन ती गेली आनी नीत मेळटा म्हणसर तिणें सोडूंक ना. तिणें दोशी दिली, तवळ तवळ ती गेली आनी तिका न्याय मेळ्ळें. त्याच रितीन मोगचेन आमी तवळ तवळ आमी विचारूंक जाय. एका भुरग्या भाशेन म्हणलें बरी आमी विचारूंक जाय. मागणें म्हळ्यार देवा थंय, म्हज्या देवा थंय आसचो एक संबंद. हॅविंग ए ट्रू रिलेशनशीप विथ गॉड. हॅविंग अ ट्रू इंटिमेसी विथ गॉड. देखून देवाक हांव जाणा आसा आनी तो जाणा आसा. हांव देवा थंय जियेता, तो म्हजे थंय जियेता. तो म्हजे थंय जियेता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्तान मागणें केलें आनी ताची मागणेची जिणी एक देख जावंक पावली, एक साक्ष जावंक पावली. आनी ताची जिणी पळोवन, मागणेची जिणी पळोवन आपोस्तलांनी विचारलें, सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. सोम्या आमकां मागोवंक शिकय. लॉर्ड टीच अस टू प्रे. ताणें कसलें मागणें ताणें शिकयलें? आमच्या बापा म्हणलें मागणें. आमच्या बापा म्हणलें मागणें भोव अपुरबायेचें मागणें जावन आसा. त्या मागण्यांत जायत्यो संगती आटापून आसात. मोगचेनो, जेजू क्रिस्ताचें जिवीत मागणेचें जिवीत जावन आसलें. खंयचेंय काम प्रारंभ करच्या पयलें ताणें मागणें ताणें केलें. तो म्हणटा, जो कोण म्हजे नांवी मागता ताका खरो प्रतिफळ मेळटलो. खंडीत जावन
ताका कितें मागल्लें तें सर ताका मेळटलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एकलो बरयणार अशें म्हणटा, मागणें म्हळ्यार देवा तें आमची मनां उबारची. देवा बापा तें पुता मुखांत्र आमच्यो गरजो दवरच्यो जावन आसात. पवित्र आत्म्या मारिफात आमी आमकां सत्यवंत करता. देव आमी मागणी दवरता आसतना जेजू पवित्र आत्म्याक धाडटा आनी पवित्र आत्म्या मुखार आमची सकत आमकां सकत दिता. मागण्या मुखांत्र मनीस देवा मुखार आपूण रस्ता म्हूण खालतेपणान वळखून भक्तीन आनी मना देवा मुखार आपणाकच दवरता. खालतेपणान तो वळखता. आपूण कितेंच न्हय म्हणून ताका भोगता. मुगचन मागण्याचें म्हत्व समजचें तर आमी खंयसर आमी वचोंक जाय. आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वचोंक जाय. पवित्र पुस्तक फाटीं वचोंक जाय. पवित्र पुस्तकाची पानां आमी उक्ती करूंक जाय. आमी पळयतालो अब्राहम एक मागण्याचो मनीस जाल्लो. एक आदर्श व्यक्ती तो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सावळेंत तो जियेलो. देवाक विधेय जावन तो जियेलो. देवा तें तो एकतो जालो. कश्टा वेळार देवान ताची परिक्षा केली. बाबर ताची परिक्षा केली. ताका आपयलें आनी सगळो गांव ताचो गांव सांडून बसयल्ल्या गांवाक तो गेलो. कश्टा वेळार देवान ताच्या बाबर ताची परिक्षा करूंक आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक आदेश दिता आसतना तो फाटीं सरोंकूच ना. तो मुखार तो सरलो. आपल्या पुताक घेवन तो गेलो. मुखार तो गेलो आनी देवान तसो भावार्थ पळयलो. अब्रामाचे मागणें देवा लागीं निरंतरी झूज जावन आसलें. अब्रामाचो भावार्थ आमच्या जिविताक एक देख जावन आसा. मोइजे जळत्या बोल्या लागीं देवान ताका आपयलें. इस्रायल घरांक स्वतंत्र दिवंक, गुलामपणांतल्यान फाटीं हाडूंक देवान ताका आपोवण दिलें. तवळ इश्ट भाशेन म्हणलें बरें तो उलयलो. मोइसे लागीं उलयलो आनी मोइसे देवाक ताणें रूप ताणें पळयलें आनी ताचें मुखामळ परसळ्ळें. दावीद रायक एक गोळी जाल्या रे लोकां खातीर ताणें मागणी ताणें भेटयली. मोगचन किर्तनां आसात. उतूक 150 किर्तनां आसात. किर्तनांत एक मागण्याचे अंश आमकां पळोवंक मेळटा. किर्तनाद्वारे दावीद रायान देवाची स्तुती केली. जेजूय मागण्याचो मनीस जावन आसलो. तो एक मागण्याक एक आदर्श जावन आसा. तो देव तरी मनीस जालो. मोरयेचे उदरी तो जल्मलो. पयलें आपल्या बापूय थावन जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे मागणें करूंक शिकलो. जेजूची मागण्याची जिणी जाल्ल्यान मागण्या मुखांत्रच बापा तें एक करतलो. हांव आनी बाप एकच म्हणटलो. आनी आमी पळयतावो योर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेता आसतना बापाचो ताळो आयकलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला. आपल्या मनेरपणाचे काम आराम करच्या पयलें 40 दीस आनी 40 रात म्हणसर मरुभुमींत अरण्यांत ताणें मागणें ताणें केलें. मागण्यांत आपलो वेळ ताणें करशिल्लो. बापा तें तो एकतो जालो. तो मागणें करनासतना बापाची मिसांव कितें म्हणून ताका कळीत जालें. जुवांव थावन
जोडतान न्ही स्नान घेत आसतना हांवें सांगलें. ताणें मागणें ताणें केलें. हो जो मुगाचो पूत म्हाका चड मानवला, हो थाळो ताणें आयकलो. शिसांक 20च्या पयलें ताणें एक सरस्वतीक वचून मागणें ताणें केलें आनी उपरांत तो दोंगरा थावन सकयल येवन ताणें शिसान ताणें विंचलें. मागणेच्या पोळान धर्मदूतांक ताणें विंचलें. ताबोर दोंगरार रुपांतर जाता आसतना आपल्या शिसांक घेवन तो गेलो. ताणें मागणें ताणें केलें. जुआंक जाकोबाक आनी पेद्रूक घेवन तो गेलो आनी थंयसर रुपांतर जालो. जेजू आनी बापाचो थाळो ताणें आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयकात. खंयचेय अजाप करच्या पयलें ताणें मागणें ताणें केलें. लाजराक जिवांत उठयता आसतना ताणें मागणें ताणें केलें. बापा तुजी खुशी जावो, बापा तुजी खुशी जावो म्हणून ताणें मागणें ताणें केलें. आनी कोणाक ताणें गूण करच्या पयलें बापा कडेन ताणें मागणें ताणें केलें. कश्ट सोंसूंक वच्या आदीं गेत्सेमनी मोळ्यांत ताणें मागणें ताणें केलें. बापा ही कश्टांची खालस म्हजे तावन तूं पयस कर. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी म्हणून ताणें सांगलें. तशेंच कुसार उकळटा आसतना आपल्या वैरीक मागण्या मुखार ताणें बक्षिलें. बापा ताका बक्षी, ते कितें करतात म्हणून नेनात. आनी आखेरीक तो प्राण सोडच्या आदीं ताणें म्हणलें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव ओपसून दितां. जिवान जाता आसतना आपल्या शिसांक दिश्टीक पडटा आसतना तो म्हणूंक लागलो, शांती तुमचे सुयें आसो. कोणाची पातकां बोगसतात ती बोगसतलीं, कोणाची पातकां बोगसनात ती बोगसूंची नात. स्वर्गारोहण जावच्या पयलीं आपल्या शिसांक ताणें सांगलें, वचा प्रसाचे शीश करा, पवित्र संस्कार तांकां दिया, बापाचे पुताचे पवित्र आत्मेचे नांवे पवित्र स्नान दिया. म्हजे साक्षी जावन तुमची हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक अप्रुबायेचे मागणें शिकयलें. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवो. हे बापाक आमी होबला दिवचें हातून आटापून आसा. आनी उपरांत विनवण्यो, आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची फातकां बोगोस आनी आमकां थालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमच्या बापा म्हणलें मागणें सर मागण्याक एक पुणत जावन आसा, एक महाप्रार्थना जावन आसा, एक फावंडेशन म्हणलें बरी म्हणत. आनी सगळ भाव भयणी हे मागणें म्हणून आसात. खंयचेय काम प्रारंभ करच्या पयलें, खंयचेय कार्यक्रम आरंभ करच्या पयलें हे मागणें करतात. ह्या मागण्या 3 भाग आसात. देव रचणार आनी आमी ताची रचना म्हणून वळखून ताका गौरव दिवन आराधन करचें. देव आमचो रचणार म्हणून आमी वळखतात. आनी आमकां रचता म्हणून आमकां आमी गौरव दिता. आनी दुसरें जावन ह्या संवसारांत आमचें जिवीत फळादीक जावच्याक देवाच्या कुशेक सरी जावन जियोवचें, देवाची खुशी कितें म्हणून समजोवचें. आनी तिसरें जावन देवा मुखार अस्कत म्हणून वळखून घेवन ताची दया मागची मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. मागणें म्हळ्यार देवा ते आमचो विश्वास दवरचो, आमचो विश्वास देवा ते दवरचो. ताच्या येण्याक राखून रावचें, ताचो मोग करचो. सोंप्या उरतांनी सांगचें तर मागणें म्हळ्यार भावार्थ बरवोसो मोग. फेथ, होप एंड लव. जेन्ना आमी विश्वास दवरता, तसो मोग करता, ताचें अजीरपण आमी बगता. आनी जेन्ना आमी ताचें अजीरपण आमी बगता, आमचें मागणें फळादीक जाता. आमच्या मागण्याक खरो अर्थ मेळटा. मोगाचें आमच्या मागण्याक खरो अर्थ मेळटा.
आणि आम्ही देवाचे उपादेश आम्ही पाळटावो. जेन्ना आमी देवाचे उपादेश आमी पाळटाव तसो मोग करता, जेन्ना मोजतदार जावन पवित्र आत्म्याक आमकां दिता, जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आसा तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाचें हाजीरपण आमी भोगतावो आनी आमच्या मागण्याक खरो अर्थ मेळटा. मागले सर आमकां दिता. मागणे मनशा आनी देवा मदलो संबंध. श्री रामानुजाचार्य भारताचो तत्वज्ञानी अशें सांगता, हम ब्रह्मस्मी, आय एम ब्रह्मन. हांव जावन आसा ब्रह्म. हांव आनी देव एकच. दुसऱ्या उतरान सांगचें तर देव म्हजें तें आसा आनी हांव ताचें तें जियेतां. देव म्हजें तें आसा आनी हांव ताचें तें जियेतां. देव इमॅन्युएल जावन आसा, तो म्हजे आमचे मदें तो आसा. देखून जेजू म्हणटा, सोदा तुमी पयलें देवाचें राज, ताची खुशी आनी ह्यो सोर वस्ती तुमकां तो दितलो. मातेवस वांजेल आती 6 वाक्य 33. त्या देखून खडे नासतना आमी मागणें करूंक जाय. आमी मागणें करता आसतना देवाच्या राजाचें हाजीरपण आमी भोगूंक जाय. बाबा फ्रांसिसान हें वर्स 2024 मागणेचें वर्स दी इयर ऑफ प्रेयर म्हणून अधिकृत रितीन प्रगट केला आसता. मागण्या मुखांतर सदांच देवा लागीं सरून देवाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां हर एकल्यांक आपण दिलां. आमची कुटुंबां देवाची मंदिरां जावन परिवर्तन जावंक मागणेचें वातावरण आसा करूंक उलो दिला. ह्या वर्सा मागणेचें वर्स जाल्ल्यान पिरगजेनी लोकांक भावार्थाची सत्ता शिकोवंक, हेरांक सगळींची वाट दाखोवंक प्रयत्न करीत जाय म्हणून पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आमकां आदेश दिला. आमच्या पिरगजेनी आमी पळयतावो मागण्याक भावार्थाची सत्ता शिकोवंक, तरबेती दिवंक जायतो महत्व दिला. पिरगजेंत मिसाच्या बलिदानाच्या मुखांतर, 20 आयोगाच्या तरबेती मुखांतर, आत्मीक संघ संस्थे मुखांतर भावार्थाची सत्ता शिकोवंक प्रयत्न केला. आज जायत्या लोकांनी फायदो जोडला. दुसरें जावन आज जायतो लोक आज पुण्यक्षेत्राक भेट करना आसा आनी थंयसर मिस रजरांत वांटेली जातात आनी आज जायतो लोक हरिहरीनी थंयसर त्या नोवेनाक वेता आनी तांच्यो गरजो आज तिरसून आसात. आज जायत्यो यात्रीक पुण्यतळ्याक वचून देवाची मजत जावन आसात. त्या देखून आज आमकां बाबा फ्रांसीस देवाची मंदिरां जावन जियोंक, मागण्याची मनशां जावन जियोंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिलां. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, बाबा फ्रांसीस सांगता, मागणें म्हळ्यार देवा कडेन उलोवचें मात्र न्ही, आमचो संबंद घट करचो आनी सर्वां खातीर आमी मागोवंक जाय. देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक जाय. मोगचनो आमचे मागणें जावं दी. सोम्या आमकां मागोवंक तो शिकय. आमचें जिवीत, आमचें जिणे पवित्र कर. आमची कुटुंबां पवित्र मंदिरां कर. आमेन.